आयज हांगा साळ पुनर्वसन जे आसा वाडो थंय हांव आयज स्मशानभुमीन येयल्लो आहा. मनीस जेन्ना जल्माक येता जेन्ना तेजो शेवट जो आहा ते ह्याच स्मशानभुमीन आमचो मनशाचो शेवट हांगा जाता. ह्या स्मशानभुमीन आमी शेवटाक आमी ह्या स्मशानभुमीन पावता. पूण आयज वायट दिसता आनी एक दुर्दैवाची गोश्ट हांगा घडलेली आहा, कित्याक बिचोले खुबशे अशे गजाली घडत आहा ते आयज खंय तरी प्रत्येक मनशान तोंड उगडपाची गरज आसा. आयज हांगा ह्या स्मशानभुमीन ही जे तुम्ही पळयल्या स्मशानभूमी हांगा पयलीं सेम स्ट्रक्चर पयलीं आसलो, त्याच्या उपरांत आतां नवो स्ट्रक्चर बांदला. पूण हो जो पयलींचो गव्हर्मेंटान बांदले आनी गव्हर्मेंटाचो स्ट्रक्चर आहा, स्टील स्ट्रक्चर आहा येदो व्हडलो हेवी, तो हांगा पयलीं काडून दवरलेलो. पण जे काडून दवरलेले जितले जे सामान आसा ते हांगाचो जो आदलो जो पंच आसा देवीदास नायक हांगा रावता, हांगाचो रेजिडेंट आसा, तेणी ते हांगाचे सगळे मटेरियल गव्हर्मेंटाचे मटेरियल डायरेक्ट म्हाका दिसता 2 ते 3 लाखाचे मटेरियल हेणी विकले डायरेक्ट व्हरोन. आनी हांगाचे तेजे विटनेस आहा, सगळे लोक आहा, सगळ्यांक खबर आहा. इवन हांगाच्या देवळान तेका प्रश्न केल्लो, त्यांनी तेन्ना सांगले देवळाक पैसे दिता म्हणून, पण अजून दिवंक ना. पूण हांव सांगूंक सोदता ही गव्हर्मेंटाची मालमत्ता, गव्हर्मेंटाच्या अंडर ही, आनी हे विकपाक कोणाकच रायट ना. हो जो देवीदास नायक आसा हेची हीच कामां, हो 1 नंबर चोर. आयज कितल्याशा लाखाचे हेणी हांगा हे विकलेले आसा, तेजे विटनेसय आसा. कितलेशे हांगा हे फ्रॉड करीत आसा. पण कोणाचे तरी हो धाक दाखोवन आपण अमक्याचो मनीस करून लोकांक हे करून हो आपले हे चलयता. आयज आमी बिचोले पुलीस स्टेशनार PI हे रजिस्टर करतले आयज कंप्लेंट, आनी ताका हॅरेस्ट करपाची मागणी करतले. कित्याक हे गव्हर्मेंट प्रॉपर्टी कोणूच विकूं शकना सामान्य मनीस. पण हो चोर जो आहा हेचे विटनेस आसा, सगळे आसा. तेन्ना आयज PI आनी DYSP आणि CMकाय आमी लेटर दितले की गव्हर्मेंट प्रॉपर्टी कोणी तरी विकलेली आहे, ताका इमिजिएटली अरेस्ट करपाची गरज आसा. आणि आयज सगळ्या लोकांक सांगता आनी बिचोले सांगता, जर ह्या मनशाक कोणी जर लोकल प्रतिनिधी आहा त्यांनी जर वाचोवपाचो प्रयत्न केलो जाल्यार ताका हे म्हागात वयतले. कित्याक जर ह्या चोरट्याक जे गव्हर्मेंटाचे सामान विकले हेका जर ताका फाल्यां पुलीस स्टेशनार फोन केले आनी म्हाका जर कळत, हांव डायरेक्ट सांगता, जर म्हाका जर कळत जाल्यार बिचोले कितें आनी कितें घडलेले घडत आसा ते हांव सगळे उघडकीस हाडटलो. आयज बिचोले कालच कळ्ळां म्हाका, बिचोले बस स्टँड ते मुन्सिपल मोडा 5 करोडाचे टेंडर जाला म्युन्सिपालिटीच्या अंडर ब्युटिफिकेशनाचे. पण त्या टेंडराचे जाका कॉन्ट्रॅक्ट मेळ्ळा त्या कॉन्ट्रॅक्टराक आपोवन 5% कमिशनाची ताका हे केला. 5% कमिशन मागले. कोण तो बिचोलच्या सगळ्या लोकांक कळटले कोणी मागले आसतले. पण ह्या मॅटरान जर ते ह्या चोराक जर वाचोवपाचो हेणी प्रयत्न केलो, कोणी ते सगळ्यांक कळटले, कोणीच जर सगळ्यांक कोणी जर हेका प्रयत्न केलो ह्या चोराक, जाल्यार हांव प्रेस घेवन हे कोणी कमिशन 5% 5 करोडाचेर मागला हे अख्ख्या गोंयच्या लोकांक, अख्ख्या बिचोलच्या लोकांक सांगतलो. हे तुमकां सांगता आनी सगळ्यांक आयज आवाज उखलता. ही जी आयज जर आमी प्रत्येक मनशान जर ही जी अशी चुकीची गजाल जे घडटा ताका जर तोंड उकडूंक ना जाल्यार हे अत्यंत दुर्दैवी आमच्या गोंयकारांक, की आमी आयज खंय तरी वगी रावन आमचोच आमी खंय तरी विल्हेवाट लायता. तेन्ना प्रत्येक गोंयकारांक म्हणटा, प्रत्येक बिचोलच्या नागरिकांक म्हणटा, जर चुकीचे घडलेले आसत, खंय आयज जी कामां जाल्या सगळ्यांक खबर आहा, सगळे चूक घडटा, थंय तुमी म्हाका सांगा. हांव सत्यान आयज पर्यंत उबो रावलो आनी सत्यानूच रावतलो आनी लोकां खातीर, बिचोलच्या लोकां खातीर हांव सदैव फुडें येतलो. म्हाज्या वांगडा म्हाजी देवी आहा, म्हाजो दाणेकार आहा, तेन्ना हांव सत्याक लागून खंयच्याय टायमार खंय येवपाक रेडी आहा अशें सगळ्या बिचोलकारांक सांगता. आनी हेका पुलिसांकय मागतलो की हेका इमिजिएटली अरेस्ट, देवीदास नायक जो ताका इमिजिएटली अरेस्ट करचो म्हणून. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.